नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. पुराय भारत देशाचे लक्ष लागून आशिल्ल्या राजधानी दिल्ली हांगा लागीं भाजपाचो झेंडो लागतलो अशें निश्चित जाला. दनपारां 3:30 मेरेन भाजपाचे विधानसभा उमेदवार 48 सुवातींचेर आघाडेर आशिल्ले, जाल्यार आम आदमी पक्षाचे 22 उमेदवार मुखार आशिल्ले. काँग्रेस आणि हेर थळाव्या पक्षांचो एकूय उमेदवार आघाडीचेर नाशिल्ल्यान ही वेंचणूक भाजप आड आप अशी जाल्ल्याचे स्पष्ट जाला. 27 वर्सां उपरांत भाजपाक दिल्लीत यश मेळिल्ल्यान भाजपा कार्यकर्ते आणि फुडाऱ्यांनी ढोल वाजोवन खोशी मनयली. एकमेकांक मिठाई दिवन जैतिवंत उमेदवारांचे व्हडा दबाज्यान स्वागत केले. दिल्लीच्या जनतेचे आभार उक्तायतना भाजपाक मेळिल्ले यश हे पुराय दिल्लीच्या जनतेचे आसा. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या उदरगतीच्या दूरदृष्टीक लागून भाजपाक हे यश मेळ्ळा अशें दिल्ली भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हांणी सांगले. देशातल्या विद्यालयांची परीक्षा लागीं पाविल्ल्या कारणान विद्यार्थ्यांनी परीक्षेचो ताण घेवचो न्हय म्हूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परीक्षा पे चर्चा ही कार्यावळ सुरू केल्या. ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान शिक्षक पालक हांच्या वांगडा प्रधानमंत्री संवाद साधतात. ह्या कार्यावळीची 8वी आवृत्ती 10 फेब्रुवारी ह्या दिसा नवी दिल्लीतल्या भारत मंडपम हांगा जातली अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज दिल्या. परीक्षेक बसपी विद्यार्थ्यांक तणावमुक्त अभ्यास करपाक प्रोत्साहन दिवपाचो यत्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परीक्षा पे चर्चा ह्या कार्यावळींतल्यान केला. ताका लागून राज्यातल्या विद्यार्थ्यांनी सोमारा दिसा ह्या कार्यावळीत वांटो घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विद्यार्थ्यांक केला. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पूरे बच्चों को बढ़ावा देने के लिए मंडे के दिन 10 बजे कर रहे हैं. मैं पूरे गोवा के सभी स्टूडेंट्स को आह्वान करता हूं कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम अटेंड करें और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन बच्चों को उत्तेजन देने वाला है, पेरेंट्स को काउंसलिंग करने वाला है. किस तरह से परीक्षा के प्रेशर से हम आगे जा सकते हैं या परीक्षा के दिन जो प्रेशर रहता है स्टूडेंट्स के ऊपर उससे बाहर कैसे आ जाए, इसी के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा के लिए मार्गदर्शन रहता है. मैं इस कार्यक्रम के लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ और गोवा से 100% बच्चे सभी स्कूलों में ये कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं. डिसेंबर 2026 मेरेन राज्यातली सगळी मुणकार प्रकरणां निकालात काडटले. घराभोवतींनी 5 चौखंड मीटर वाठारांत संडास बांदपा खातीर भाटकाराची परवानगी घेवप गरजेचें ना. मुणकारांक भिवपाची कांयच गरज ना अशें निवेदन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल विधानसभेत केलें. मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार हांणी मांडिल्ल्या एका खासगी थरावाचेर जाल्ल्या चर्चेक मुखेलमंत्र्यांनी ही जाप दिल्या. मुणकार जो ओरिजिनल मुणकार तेका लायट उदक आणि टॉयलेट पंचायत एरियेन तेका जर 5 मिटराच्या भितर जर टॉयलेट बांदपाक जाय भाटकाराच्या एनओसीची गरज ना, भाटकार इचरू शकना. आता तो एक भाव आसलो 2 घरां दुसरें घर बांदला, दुसरें घर तेच्या मुणकाराच्या इतूर पडना म्हणून कदाचित जाय पडटा तेका. बट ओरिजिनल जो मुणकार आसा ताच्या घर इवन दो मुणकारियल ऑर्डर पास जावंक ना, अदर रायट्सान तेजें नांव आसा सुद्दां, लायट उदक आनी टॉयलेट हेका तेजी गरज ना. आमचो तर टार्गेट आसा, हांव सरळ सांगता की मुणकारियल जे आसा पयलीं सगळ्या जाणांनी एप्लिकेशन घालची, कोणाकूच घालूंक अजून कोणी आडोवंक ना. आमी जाता आसत जाल्यार डिसेंबर 2026च्या पयलीं सगळी 100% क्लियर करपाची तयारी आसा. 100% आमी क्लियर करता. त्या खातीर भाटकारांक भियोनाका म्हणून सांग, भाटकारांक भियानास तर घाल म्हणून सांग, मुणकारांनी घालची एप्लिकेशनां ताका क्लियर करचे पडटा. हे सगळ्या सांगल्या उपरांत हे सरकार सपोर्ट म्हणजे मुणकारीचो ऍक्ट आसा पळय तो इम्प्लिमेंट करपा खातीर सरकार सदोदीत तयार आसा. गोंय सरकाराची अर्थीक परिस्थिती घटमूट आसा. सरकाराक भायल्यान रीण काडपाची मर्यादा 4,000 कोटी रुपयांची आसा. मात सरकारान फकत 1,500 कोटी रुपयांचेच रीण काडला अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल विधानसभेत दिल्या. गोवा विनियोग विधेयक 2025 सभाघरात मांडल्या उपरांत ते उलयताले. नीती आयोगान सरकाराच्या अर्थीक परिस्थितीचेर समाधान उक्तायला अशी माहिती लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी दिली. बजेट फाटले फावटीच्या पेक्षा हे एक्स्ट्रा पैसे खंयच्यान येयले हरशी, अदरवायज जाल्यार रीण काडटलो काय कितें, कितले रीण आनी काडटलो हे सदोदी तापोवन विचारतलो येलोवपी. ही फावटी विचारले ना, ताका खबर आहा हांव रीण काडचोच ना, कारण म्हाजी लिमीट आसली 4,500 कोटीची. हांवें रीण काडला 1,050 कोटी.
हांवें रीण काढून सरकाराचेर कर्ज करून दवरूंक ना, हांव ताका सांगता. फाटलेय फावटी म्हजी लिमीट आसली जवळपास 4,300 कोटी, हांवें रीण काडला फक्त 2,500 कोटी, ते बी कॅपिटल एक्सपेंडिचरा खातीर. त्या खातीर एकदां मनीस खंयच्या खंय बाकीचे सगळ्यो गजाली उलयत आसा आनी त्या खातीर हांव डिटेलान म्हणजे फायनान्शियल हेल्थ राज्याची कितली बरी आसा आनी कशी आसा ती सांगता. कारण फायनान्शियल हेजेर सप्लिमेंटरी डिमांडाचेर उलयता आसतना मुळात प्रत्येकाचो मुद्दो पयलो होच आसतालो की पयशे खंयच्यान येतले. क्लियर कट जेन्ना सांगलें की हे फावटीचे पयशे जे आसा पळय न्ही हे एडिशनली आमकां जवळपास 300 कोटी रुपया केंद्र सरकाराच्या डबल इंजिना कडल्यान आयल्या आणि त्याच बरोबर म्हणजे आमकां स्पेशल असिस्टंट फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया वी हॅव रिसिव्ड इट इज 1,185 crores आणि एडिशनली 300 कोटी आयले एक्सपेक्टेड जे आमकां आशिल्ले 2025. म्हणजे हे फावटीची फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 जो निती आयोगान डिक्लेअर केलो गोवा थर्ड आयलो ही गोयची अचिव्हमेंट आसा. विधानसभेत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी 2022 आणि 2023 वर्सा खातीर सभाघरात सादर केल्लो PUC म्हळ्यार सार्वजनीक उपक्रम समितीचो नियाळ सभाघरात 30-6 मतांनी भायर मारलो. विरोधी फुडारी युरी आलेमांव हांणी हो नियाळ सभाघरात सादर केल्लो. सभापती रमेश तवडकार हांणी समितीचो कार्यकाळ सोंपिल्ल्या कारणान तो न्हयकारला अशें सांगलें. त्या उपरांत जाल्ल्या मतदानात हो थाराव 30-6 मतांनी भायर मारला. रिपोर्ट 30/6 आणि भायर मारलो. 2 दिसांचे राज्य विधानसभा अधिवेशन काल राती 9:30 वरांचेर सोंपले. सभापती रमेश तवडकार हांणी सभाघरात जाल्ल्या कामकाजाचो नियाळ घेतलो. अधिवेशन काळात सहकार्य केल्ल्या सगळ्या घटकांचे तांणी उपकार मानल्यात आणि अनिश्चित काळा मेरेन सभाघराचे कामकाज तहकूब केले. फेब्रुवारी 2025 ह्या तारखेक सुरू जाल्ल्या गोंय राज्य 8व्या विधानसभेचे 8वें अधिवेशन सोंपयतना 15 वरांचा कालावधी समारंभाचे म्हत्वाचे आणि अर्थपूर्ण अशें कामकाज जालें. हे अधिवेशन माननीय राज्यपालाच्या अभिभाशणान सुरू जालें. त्या उपरांत माननीय राज्यपालांच्या अभिभाशणाची प्रत सभाघराच्या पटलाचेर दवरली. ह्या अधिवेशनात 46 तारांकीक प्रस्न आणि 191 अतारांकीक प्रस्न अशें वाटता 234 प्रश्ना खातीर सुचोवण्यो आयल्यो. 46 प्रश्न स्विकारले आणि 5 तारांकीत प्रश्न तोंडी जापतली. उरिल्ले 41 तारांकीक आणि 191 अतारांकीक प्रश्नाच्यो जापो सभाघराच्या पटलाचेर दवरल्यो. कामकाज सल्लागार समितीचो अहवाल 2025 सभाघरात मुखार मांडलो आणि तो संमत केलो. पुलीस महासंचालक अलोक कुमार हांच्या संकल्पनेतल्यान सुरू केल्लो गोवा पुलीस फिटनेस रन ह्या उपक्रमाक आयज राज्यातल्या पुलिसांचो बेस बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. पणजी पुलीस उप अधीक्षक आणि पणजी पुलीस ठाणे हांच्या जोल पालवान मिरामार दर्यादेगेर 5 किलोमीटर अंतराचेर गोवा पुलीस फिटनेस रन जाली. हेल्दी कॉप सेफर स्ट्रीट हे ब्रीदवाक्य घेऊन राज्यभरातल्या 800 पुलिसांनी हातूंत वांटो घेतलो. कुमार जुवेचे आमदार राजेश फळदेसाय हांणी 5वो बावटो दाखयलो. ह्या वेळार पुलीस महासंचालक अलोक कुमार, पुलीस उपमहानिरीक्षक ओमवीर बिश्नोय, उत्तर गोवा पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल, दक्षिण गोवा पुलीस अधीक्षक टिकम सिंह वर्मा, पणजी पुलीस उप अधीक्षक सुदेश नाईक, पणजी पुलीस निरीक्षक विजय चोडणकार हाजीर आशिल्ले. ही रन पुराय करपी पयल्या 10 जैतिवंतांक इनामां भेटयली. जिसमें फिजिकल फिटनेस भी, मेंटल फिटनेस भी दोनों ही शामिल है और पुलिस का काम बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है और इसलिए फिट फोर्स बहुत ही ज़रूरी है ताकि अभी जैसे आज के रन का हम लोगों का जो स्लोगन है जिसको हम आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, फिट पुलिस एंड सेफ स्ट्रीट. तो इसलिए और जैसा हम सब लोगों को मालूम है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का फिट इंडिया का जो प्रोग्राम है उसके तहत हम सब लोगों की कोशिश ये है कि जितने भी हमारे पुलिस फोर्स के लोग हैं उन सबको फिट किया जाए. ऑनरेबल CM का भी हमेशा ये एम्फेसिस रहता है कि पुलिस को फिट बनाया जाए.
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। तसेच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।